सो आज हम 21 से नेक्स्ट 25th नेक्स्ट 5 डेज तक, तो 21 से लेके 25 तक अभी हम बोल रहे हैं कि देर इज इंक्रीजिंग रेनफॉल एक्टिविटी। एंड उसी दिन में हमने ऑरेंज वार्निंग एंड 23 एंड 24 को रेड वार्निंग। तो इस हिसाब से अभी हमने इंफॉर्मेशन आज के वेदर बुलेटिन हम बोल रहे हैं। सो 21 से 25 तक हेवी टू व्हेरी हेवी रेनफॉल होने का चान्सेस है। किती झाड पडले? हय ते आमचे अक्रॉस द रोड न्ही एक झाड आसा शिवणीचे ते पडले आनी फूल सारकी व्हडले व्हडले हे ताचे लॉग्स व्हडले बाग ताका आसले ते सगळे आमच्या हाजेर पडून आमची गाडी आनी प्रॉपर्टी दुरी सगळे कंपाऊंड सगळे मोडलं। ऑलमोस्ट कितले डॅमेज असू शकता मॅम? अराउंड एटलिस्ट लॅक्स आसतले कितले। होय ना? ओके, थँक्यू मॅम. आता पळय चडशे हायवेचे झाडां जितकी मोठी डेंजरस झाडां आहा ती जाता जातके बेगीन आमकां एक परमिशन दिवचे पंचायताक आसूं आनी कोणाक परमिशन दिवपाचें आहा भायर आहा ती दुर्घटना जावपाचे पयलीं हे सगळे फास्ट एंड फास्ट परमिशन दिवंक जाय सरकारान। त्या इन्सिडंटान म्हटल्यार एक झाड पडलेलें आहा। आयज देवाचे उपकार म्हणपाचे आमी की बाबा झाड पडटना कोणाच्या तरी मनशाक एक जिवाक घातक जावंक ना म्हणून। समज तोच इन्सिडंट जाल्लो जाल्यार आयज हांगासर विशय व्हडलो जावपाचो, पूण हो विशय परतो घडोवंक जायना। ह्यो विशय परतो घडोवंक जायना म्हणून हांव सरकारा कडेन पंचायती कडेन रिक्वेस्ट करता की अशी झाडां जी झाडां पळय हांगासर फुडल्यान तुमकां दिश्टी पडटली त्या झाडाचेर आमी पयलींच मारून समज सुरक्षा घेतली जाल्यार आमकांय बरें पडटलें। आयज हे पावसाक आनी वाऱ्या खातीर एक मोठे गुलमोहराचे झाड हांगा पडलेले आसा। तेन्ना म्हाका एक स्थानिकान फोन केलो, ताबडतोब हांवें फायरान कॉल करून ते हांगा येयल्ले आसा। त्या भायर हांगाचे जे स्थानिक आसा ते सुद्दां लोक आमकां हांगा मदत करता। तेन्ना हांव एक डेप्युटी कलेक्टर जावं सरकारा कडेन एक विनंती करता की अशी जी झाडां आसा ती आमी ताबडतोब मारपाक जाय।